A33. संतोषाच्या उमाळ्याने भरून काळजा आमची तुझे थंय उबारून तुका हसून तुका वरून गायता एका ताळ्यात वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा हे कृपेचा गोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा हे कृपेचा गोरा. मोगाळ भाऊ बहिणो तुमकां सर्वांक ह्या मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो स्वागत. ह्या मिसाचे इरादे हे परी आसात. अर्गामी सितात लियो पिंटो आनी कुटाम गंजी मठा. आपल्या जल्मा दिसाक अर्गामी सितात रिया आनी डिना. देवादीन मॅग्दलेन पिंटो हिच्या पहिल्या वर्साच्या उडासाक मिसितात जॉन बॉस्को पिंटो आनी कुटामो अंतोनी कट्टे. देवादीन कुटुंबान देवान जाल्ल्या पासून मिसितात जेसिका रॉबर्ट सिंगापूर. ह्या सर्व ते बसोतू ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आज आश्रय निवासियांक सकाळचे ब्रेकफास्ट देवादीन मॅग्दलेन पिंटोच्या आत्म्याक शांती मागोवन दिल्या. जॉन बॉस्को पिंटो आनी कुटाम अंतोनी कट्टे हांचो उपकार उरता आनी देवाची दराळ आशिर्वादां ह्या कुटुंबाचेर आमी मागता. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक फोट तुमचे सवे आसूं. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावनो आनी बरिनो. जेजू आज आमचे कडेन परत एक पोटी कपटीपणा विशयान उलयता आसतना परत आमकां जागयता. आमी भियोन जिवचे नाका. देवाच्या त्या संरक्षणांत आमी जिवंक आसा. आमकां विविध रितीचे भंय आसा. थोड्यांक आमकां जीवदाळेचे भंय आसा तर आनी थोड्यांक काळोखाचें ह्या सैतानाचें उबारायचें गुंडायचें आत्म्याचें अशें विविध रितीचें भंय आमचे मदें आसा. आनी जेजू आमकां स्पश्ट सांगता आमी कसलाय संकटीक भिवची गरज ना कित्याक आमचे खेस लेगून मेजून दवरल्यात. जेजू म्हणटा कुडीचो जीव काडून भिनाकात कित्याक त्यो आत्म्याचो जीव काडूंक शकचे नात. देखून आमचें जिवीत धैर्यान जियोंक देवाच्या विश्वासाचेर बरवसून जियोंक जेजू आमकां आपयता आसतना तो स्पिरीट आमी मागया. जेजू हांव धैर्यान जियोंक आशेता. आमचे जागी आसलें तरांचें भंय काण व्हरूंक आमचे थंय आसलें सर्व कितें उणेपण आसा काण व्हरूंक जेजू लागीं आमी मागया. तसो जेजू आमकां स्पिरितान आनी आशिर्वादान भरून दी म्हूण ह्या मिसा वेळार आमी मागया. एक घडी बरो आमचें उणेपण वळखून घेवया. केल्ल्या सर्व चुकींक आमी बोगसाने मागया.
आमची पातकां वळखून संगत आमी म्हणया, हांव पातकें सर पुत्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोव व्हड अपराध. ह्या बसोत बगे सदां सांखवार बरीक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वीस देवा लागीं विनंती करात प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Somia kakut Somia kakut Krista kakut Krista kakut Somia kakut प्रार्थुव्या. देव आमचे मोगाळ बापा, तुका मानता तसल्यो सुकर्ण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे यत्रेक आनी सदां त्यो शेवटा पावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करू देव. तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रसवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलून एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, देव आपल्या येवजनाच्या शेवटा आनी आपले कुशे प्रमाणे सगळें चलोवन व्हरता. जो देव जावन आसलेल्या आमकां क्रिस्त विंचून ताणें आपली स्वंत परजा करून घेतल्या. क्रिस्त पयलें बरवो सोदून आसलेली आमी ताचे महिमेक होगळी काडी जय म्हूण ताणें आमकां आपोवणें दिला. उपरांत आमी हेर जातींच्यांनी सताचो संदेश म्हणजे तुमकां तारण हाडून आयलेली सुवार्ता आयकली. अशें आयकून आमी क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरलेले वेळी बसवणेच्या उतरां सरी पवित्र आत्म्यान तुमचे वयर मोर मारल्यान आमी देवाची परज जावंक पावल्यात. आपली म्हण करून घेतलेल्यांक देवान सुटका दिल्ल्या वेळार ताणें आपले परजेक म्हूण तयार केल्लें दायज आमकां लाभतेलें म्हूण पवित्र आत्मस मुगंड देणे कसो दिला. तोच देवाची प्रतिज्ञा. देखून देवाचे महिमेक स्तुती जावं. देवाचें उतर हें, देवाची वडुकार. श्लोक. सर्वेस्परान आपले दायज करून घेतला तो लोक बागी. सर्वेस्परान आपले दायज करून घेतला तो लोक बागी. नितीवंतानो, सर्वेस्पराक उल्हासाची गितां गाया. विदय काळजांक असली स्तुती स्तोपता. विणे वाजून सर्वेस्पराक वाकाना दासऱ्यांची किनारेन ताका संगीतां करा. श्लोक. सर्वेस्परान आपले दायज करून घेतला तो लोक बागी. सर्वेस्पराचे उतर करेंच करे. सगळे ताची कर्तव्यां विश्वासपणाची न्यायनितीचो सर्वेस्पर मोग करता. ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला. श्लोक. सर्वेस्परान आपले दायज करून घेतला तो लोक बागी. जी परजा सर्वेस्पर्स आपलो देव म्हणून वळखता, जे परजेक आपले दायज करून ताणें विंचल्या ती करेंच बागी. संसार तावन सर्वेस्पर सकला नदर घालना आसा, देखून सगळे मनशाकोळ ताच्या दोळ्या मुखार आसा. श्लोक. सर्वेस्परान आपले दायज करून घेतला तो लोक बागी. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशेर आमची देव तुजी दया. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
हालेलुया सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुम्या लोक आजारांनी एकठांय जावन एकामेका मस्तिदाना जेजू पहिले आपल्या शिष्या लागी उलोवन म्हणालो फारिजेवांच्या खमीराची म्हणजे तांच्या कपटीपणाची सत्राय घेया जे कितें दापून आसा ते सकट उक्तें जातलें आनी गुपीत आसा ते सगळें प्रगट जातलें तुमी काळोखान सांगलां ते दिसा उजवाडा आयकतले आनी भितरल्या कुडांनी घुसपसून उरल्यात ते घराच्या पाक्यार तावन घासतले म्हज्या इश्टानो हांव तुमकां सांगता कुडीच्यो जीव काडटल्याक तुमी भियेनाकात ताचे प्रासडीत ताणें करयेत तें कांयच ना पूण कोणाक तुमी भियेचे तें हांव तुमकां सांगता जिवेशी मारल्या उपरांत यमकंडाक उडोवची पदवी आसा ताका तुमी भियेया वय हांव तुमकां सांगता ताका मात्र तुमी भियोंक जाय 5 गिरबुज्यो 2 पयशांक विकतात न्ही तरी पूण तांचे मदल्या एकाची सैत देवाक विसर पडना वय तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सकट मेजून दवरल्यात देखून भियेनाकात जायत्या गिरबुज्या प्रासड मोलादीक तुमी देवाचे उतार हे वाकणी तुका ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्त थंय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो कितें संदेश आमकां वांजेलाच्या वाचपांत हांव जेजू आमकां दिवंक आशेता हे कॅप्शन केलें तर आमच्या कपटीपणाचे मास्क या मुखवाड आमी खाण उडोवंक जेजू आमकां आपयता एका शहरांत एक फामाद इगर्ज आसली जायतो लोक ह्या इगर्जेची भेट करूंक एक पुरातन इगर्ज ती आनी थंयसर लोक हरिहरण म्हणल्यार येतालो आनी त्या इगर्जेच्या एका साक्रिस्टींत म्हणजे खंयसर याजक आपणाचे मुस्तायकी न्हेसता थंयसर व्हडलें सयत एक घडयाळ या वॉच थंयसर आसलें आनी तें घडयाळ कित्या बसो तो प्रसिद्ध जालें म्हळ्यार त्या घडयाळाचेर एक कॅप्शन या एक वाक्यान बरोवन घाल्लें खंयच्याकी ताच्या भितरल्या आंतू सामानांतले वरवीं तें घडयाळ सारको वेळ दाखयनातलें देखून त्या बसो थंयचो तो मनीस ताचेर एक वाक्य बरयता कितें हांव दाखयतां तें तुमी पळोवन पातये नाकात या म्हाका दुरसां नाकात कितें हांव दाखयतां तें पळोवन पातये नाकात या म्हाका दुरसां नाकात मोगाळ भावो भयणीनो हे घडयाळ सूख वेळ दाखयतालें हाका आंतरीक कारण आसलें जायते फावटी मोगाळ भावो भयणीनो आमचें जिवीत तसल्या एका घडयाळा बरी जाता आमचे मदें जायतीं आंतरीक कारणां आसात ते आमकां भायल्यान आमी दाखयता की आमचे भितरलें सकट सारकें आसा म्हज्या जिवितांत सारकें आसा म्हज्या कुटुंबान सारकें आसा म्हज्या लग्न जिवितांत सारकें आसा म्हज्या बिझनेसांत सारकें आसा पूण आंतरीक तरान आमी कश्टून आसा आनी आमी वेस पांगुरता आमी भायल्यान बरी म्हूण दाखयता हांव एक खरो भक्तिवंत देण्यानी भरलेलो गुणांनी भरलेलो जायतें बरें पूण म्हजें तें आसा म्हणून आमी भायल्यान वेस पांगुरता पूण आमची कृत्य दाखयतात की आमी कसल्या जिन्साची व्यक्ती म्हणून आनी जेजू आज परत फारिजेवा म्हणटा कपट्यांची तुमी सत्राय घेया तांकां तुमी तुमच्या जिवितांत तांचे देणी तुमी खाणगय नाकात
देखून कपटीपण म्हळ्यार कितें? कपटी म्हळ्यार आमी कितें नांव तें आमी हेरांक दाखयता आनी एकल्याक आमी फटयता आनी आमच्या जिविताक एक मास्क या मुखवाड आमी घालून आमी भोंवता. देखून आज जेजू सांगता फारिजेवांच्या खमीराची सत्र घेया. खमीराचें काम कितें? हे खमीर आमी पिठान घालो तर तो बेगीनच फुगता आनी जायते थंयसर बदलावण जाता. आमची इल्लें कपटीपण पुरो मोगाचें न्हू, आमचे विशांतच आमी व्हडपण उलोवंक आनी एका व्यक्तीक रणात्मक रितीन पळोवंक या सकला घालोवंक या आमच्या उतरा वरवीं ताका खातन उडोवंक जायते आमी करूंक शकता. देखून आमी जेजू आमचे तावन आशेता की आमचें कपटीपण आमी खाण उडोवंक आनी आमची जिणी आमी बऱ्यान जियोंक. तर जेजू म्हणटा आमी कोणायकी भियोवची गरज ना, कोणायकी भियोवन आमी कपटीपण आदारची गरज ना. कित्याक आमचो आसा एक देव, आमकां तो सांबाळटा, आमचे केस लेगून ताणें मेजून दवरल्यात आनी कोणाय व्यक्तींनी भियोवची गरज ना. देखून आमचें जिवीत सुम्यक आमी समर्पण दिवया. जे कितें उणेपण आसा सुमी भरती करून दिता त्या स्पिरितान जियोंक, आमचे मदलें कपटीपण खाण उडोवंक, आमचेच नीज जिवीत जियोंक जेजू आमकां आदार दिवं दी. त्या पासून तूं सोम्याची कृपा मागून घेवया. आमेन. C47. हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्या आशेन आमची काळजां मेळ्ळी. हे मागता तुजे लागीं पाठी निर्भागी उपकार जबान केलाय तुवें दिवून आमकां जिवीत नवें भेटयता आज जीवन आमचें पुण्या बायला म्हजे बाबा भयणीनो, म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जामून मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक पवित्र विश्वास सर्वेस्पर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा, तुझे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी मानून घे. तांचे उदेशी आमकां सर्गींच्या आनंदाक पावय हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुव्या. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावू ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो. मोगान आमी ताचे मरण समरमतां जिव्या बावर्तां ताचे पुनर्जीवनपण परगट करता. तेर बरवशान ताच्या महिमे वंदनीयाक अत्रेकता. देखून आता देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 पारासो
सर्वेस्पर तू स्वर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाचे उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुकाचे बापा करूस तुम पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं दी ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें वुंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही सोमेस्त घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून तू समर्पूची तेच बरे जवान जात असताना काल्स घेतली तो नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळें तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सासणी कर्राचे रगत पातकाचे बक्षने मेळच्याक तुमचे बसूत आणि सुमेस्त मनशां बसूत ते वारुतले हे म्हज्या उडासाक करात Poverto so good purgatorium. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुन्हा जिवंत पाव आम्ही परगटता तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही अद्रेकता बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो मी भक्तीपणे उडास करता आणि वो जिवीत असो उंडो आणि सर्वची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कुडान रगस्यमतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्या बी तुमेचेर विस्तारले तुझे पवित्र बेसो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका पिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा बहिणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती बागेवोन जुजे दिसो पती बागेवोन दमदुता बागेवोन आंतोन आमचो शारूत आनी सरू काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन.
आमच्या सौम्यांशी केले मागणे सांगत आम्ही मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव भवे जाम, तुझे राज कायम, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारात जाम. आमचो दिसपट्टो राज आमकां आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या बक्षिताम, तशी आमची पातकां मुगोस आणि आमकां ताळण्यान पडोवन दिव नाका, पण वाईटांतले आमकां निवार. सर्वीस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितां सर्वस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आणि आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशानत व्यक्तील्या आमकां जुदा हाकुलतीन सर्व पातकांतले सुटे आणि सर्व आकांतांतले वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेचे बावर्ताचे दिश्ट घाल आणि तुजे कुशे परमान तेका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची श्रेणी संसाराचे पाप काढून आमची काकूत कर. देवाची श्रेणी संसाराचे पाप काढून आमची काकूत कर. देवाची श्रेणी संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता. ती शेळयेच्या जिवनाका पयली आमी सर्व सुभागी. सुम्यात भितरीमचे म्हाका भागवना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची रगत मस्ताच्या जिविताक सांबाळ. D62. सकाळचा स्वागत करता तुझ्या येण्याक राखून रावता. ये बेगे म्हूण लालेन मागता, ये तूं सुम्या परता. तुझे घरी येवन पावला, काळजा दरवो उगडून रावला. तुझे घरी येवन पावला, काळजा दरवो उगडून रावला. रास्तू करया बेडारा, निवास कर मोच्या घरा. निवास कर मोच्या घरा. ये मोच्या काळजात स्वागत करता, तुझ्या येण्यात राखून रावता. ये बेगे म्हूण लालेन मागता, ये तूं
सुम्या परता दर्शन तुझे घेऊ हवायला वाट तुझी पोळे हरवला दर्शन तुझे घेऊ हवायला वाट तुझी पोळे हरवला रासू कर्या बिनारा निवास कर मोच्या घरा निवास कर मोच्या घरा हे मोच्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ये वेगळे म्हूण लाले मागता ये तू सुम्या परता प्रार्थूया महिमेवन देवा आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जीवनान तू आमकां पोसताय या पवित्र जीवनावरवी अधिक संपूर्णायेन ताच्या देव सैमांत आमकां वांटो दी हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्यावरवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवय आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालून वसून क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता देवाची वडकार ये जेजूच्या पाक्या बुजवणेच्या मोगा सगळे जाच्या आमकां सांडू नाका मोगा सगळे जाच्या आमकां सांडू नाका वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा सकाळींची मिटवणी एडिसच्या देवी काळजा आयच्या दिसाची सर्मची मागणी कमानी कष्ट आमच्या पत्कांच्या परिपणापासून आणि आलतरीच्या बोपोईत सक्रामेंतान तुवें तुका कळना आसतना बेटोमच्या समयस इरेपासून बगयत आमकां मुरयेच्या कथाबीन काळजा मरिफात हांव तुका मिटयता प्रत्येक साव मागण्याच्या अपोस्तलांच्या इरेपासून आणि पाप सैपान ह्या म्हयन्यात दाखोवन दिल्या इरेपासून हे सर हांव तुका मिटयता सर तुजे पासून एडिसच्या बोपोईत काळजा एडिसच्या देवी काळजा तुझे रासीम आयच्या दिसाच्या आमच्या मागण्यान आनी बऱ्या करण्याक मेळची सर शिक्षा माफी सडो हांव खुशी भरता सुम्या जेसू तुझ्या बोदेवी काळजाचे ससय राख आमच्या बोब घेवन पाप सेवा साधू तुका उजवाड कटाय आनी बुजावन म्हज्या देवा म्हज्या सैपा हांव तुज्या पांयां पडटा हांव तुका अर्गान येता आनी तस करी नमस्कार करता व्हड तुजो उपकार म्हणटा कित्याक तुवें म्हाका रचलय म्हूण निस्क्रिस्ता केलय म्हूण आज पर्यंत सांबाळय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस ती सैपा म्हजो आत्मो म्हजी कूण तुज्या हातान दिता म्हजी चिन्नां म्हजे सूख म्हज्या ह्या दिसाचे कश्ट आनी कन्यो तुका समर्पिता तुज्या व्हडा मना म्हज्या पत्कांच्या परिपणा म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या आपण्या पासून मुख्य म्हजी स्मेस पत्कां म्हज्या पत्कांची काकूत कर देवा पवित्र आत्म्या ती सैपा तुजी कृपा आयच्या दिसा पत्कांत हांवें आमच्या
तुझ्या पदे सांभाळो म्हजे कायदे पाळो म्हज्या पत्क्यांची काकूत कर म्हाका पत्क्या मुक्षी भावार्थाचें विधान सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आनी एका देवाते तेगसर बाप पूत आनी पवित्रात्मा म्हूण हांव ती सत म्हणटा तसो देवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पत्क्या खातीर मेलो आनी शिवेंच्या निमिल्यांची म्हूण सुबी करून घेतलो म्हूण हांव सत म्हणटा ही सता आनी कतळी पयस भाश घेता ती स सता हांव सत म्हणटा आनी उसारता कित्याक तुजो स्नेक सत आनी चलवाय आनी तुवें ती उक्तापी केल्या तूं फटयनाय वा फटोवन फडनाय ह्या भावार्थान जिवंक आनी मरोंक हांव शिवता आमेन बरोवशाचें विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकांची बोगसाणी आनी हेची न्ही उपरांत सुस्तें सुख सोडटली म्हूण हांव बरो बसता कित्याक तूं सर्पदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळट आनी तुवें ती बसयल्याय ह्या पुर्वशान जिवंक आनी मरोंक हांव शिवता आमेन मोगाचें विधान सर्वेस्परा देवा सवस्त प्रासळ हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पसून म्हज्या पेल्यासूय हांव मोग करता कित्याक तूं अर्तो अपरिमीत आनी सरबरो आनी स मोग तुका फोव ह्या मोगान जिवंक आनी मरोंक हांव शिवता आमेन दुखीचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान स म्हज्या पत्क्यांची हांव दूख धरता आनी ती कंटळटा कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फोव जाली पूण चड करून तुका बोबऱ्या आनी सवस्त प्रासळ मोग फोव जाल्या देवाक हांवें अपमान केलो देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी म्हाका पता करिना म्हूण आनी पत्कांची समयस घेतली म्हूण तिने शेव करता आमेन समेच्या बुड्यान बरीक बरी खबर हाडली आनी पवित्र मेवरी ती गर्भेसली नमान बरे कृपेन बरयलेस मी तुझे सांगाता आश्रय भितर तुम सदैव आनी सदैव फळ तुझी कुशीची जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आमोप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार अबलेस मेची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे ते जावं नमान बरे कृपेन बरयलेस मी तुझे सांगाता आश्रय भितर तुम सदैव आनी सदैव फळ तुझी कुशीची जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आमोप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मध्ये जियेलो नमान बरे कृपेन बरयलेस मी तुझे सांगाता आश्रय भितर तुम सदैव आनी सदैव फळ तुझी कुशीची जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आमोप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार भगवंती देवाची माये आम्हा पसत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फौज आमच्या खातीर प्रार्थुया ए सुम्या बुड्यान बरी खबर दिल्या वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशवन घेतला आमी जाल्या तशा कशा आनी कुसा वरवीं श्वेनपणाच्या आनंदाक आमी पावशी तुझी कृपा आमच्या तस्कन आनी वत म्हणून आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या अस्मे मारिफात आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या सादी तसात आनी स्थान सर्वदामय महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या सादी तसात आनी स्थान सर्वदामय महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या सादी तसात आनी स्थान सर्वदामय देवा गेल्या आंबड्या म्हज्या रक्त्या सगळींचे दयेर म्हाका दिलाय तुजी तपेन म्हजी मोतूच वडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां आशीर्वाद दी आमकां भगेन क्रिस्तुची कुरवेन वर आमकां आमचे देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन